नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. भारत आनी पाकिस्तान मजगती चालू आशिल्ल्या क्षेपणास्त्र कारवायेचेर युद्धविराम लागू केल्या तरी दोनूय देशां मदीं तणावाचें वातावरण अजूनय चालू आसा. आयज दोनूय देशाच्या सैन्य संचालन महासंचालकां मदीं उलोवणी जावपाची आसा. दनपरां 12 वरांचेर हें उलोवप जावपाचें आशिल्लें तें आतां सांजे जातलें. भारता वतीन DGMO लेफ्टनंट जनरल राजीव घाई मुखेलपणां करतले. ह्या दोनूय महानिदेशकां मदीं फोनाचेर उलोवप जातलें. युद्धविरामा उपरांत फुडल्या रणनितीचेर चर्चा जातली. हाचे पयलीं 10 मेक दोनूय देशाच्या सैन्य संचालन महानिदेशकां मदीं चर्चा जाल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला उच्च पांवड्यावेली बसका नवी दिल्लींतल्या तांच्या राबित्या घरा जाली. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल, लष्करी मुखेली जनरल अनिल चौहान, तिनूय शस्त्र दळाचे मुखेली आनी हेर वडील अधिकारी ह्या बसकेंत वांटेकार जाले. ऑपरेशन सिंदुराचेर संरक्षण मंत्रालयान आयज जोड पत्रकार परिशद घेतली. ह्या परिशदेक तिनूय सैन्य दळाचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. आतंकवादाच्या विरोधात ही लढाई आसा आनी भारतीय सैन्यान प्रत्येक परिस्थितींत सडेतोड जाप दिल्या. मात पाकिस्तान आतंकवाद आनी आतंकवाद्यांक तेंको दिता. भारतीय सेनेन 7 मे दिसा फकत आतंकवादी अड्ड्याचेरच हल्ले केल्यात अशें एअर मार्शल AK भारती हांणी सांगलें. हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी. इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था. पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली. इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं. हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था. भारतीय सेनेच्या हवाई संरक्षणाच्या कारवायेक समजून घेवपाची गरज आसा. आमची संरक्षण यंत्रणा पुराय खंबीरपणान उबी आसा. पाकिस्तानान आपलें लुकसाण स्वताच करून घेतला. पाकिस्तानाचे ड्रोन आमी पुरायपणान नश्ट केल्यात. भारताच्या संरक्षण यंत्रणेक भेदप दुश्मनांक शक्य जावचें ना. पहलगाम मेरेन आशिल्ले पापाचे घडे आतां भरल्यात अशें भारतीय सेनेचे DGMO लेफ्टनंट जनरल राजीव घाई हांणी सांगलें. अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं. पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था. उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं. क्योंकि आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे, हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा. इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी. हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया. भारताची सुरक्षा यंत्रणा खंबीर आसा. भारताची लढाई ही आतंकवादाच्या विरोधात आसा. मात पाकिस्तानान भारतीय नागरिकांचेर जो हल्लो केलो ताकाच भारतीय सेनेन सडेतोड जाप दिल्या अशें वायस एडमिरल AK प्रमोद हांणी मुखार सांगलें. कोई भी संदिग्ध और दुश्मन के हवाई जहाज को कैरल बैटल ग्रुप के कई 100 किलोमीटर पास आने का मौका नहीं दिया.
over the past few years, and most importantly, immediately after the cowardly incident by Pakistani-sponsored terrorist attack at Pahalgam, we had validated our anti-missile and anti-aircraft defense capability in a complex threat environment using cross-platform cooperative mechanism. Our powerful carrier battle group with formidable offensive capability was able to operate with impunity and maintained an uncontested presence in the area of operations. Effectively, it compelled the Pakistani air elements to remain bottled up close to the Makran coast, denying any opportunity to be a threat in maritime space. The Indian Navy maintains a credible capability to detect, identify, and neutralize any aerial platforms that threaten our units at sea. भारतीय जनता पक्षाने ऑपरेशन सिंदुराच्या यशाचे श्रेय भारताच्या शस्त्रदळाक दिला. आतंकवादात निर्णायक संदेश दितना भारतीय सेनेन धिटायेचे आणि शौर्याचे प्रदर्शन करताना फाटली 50 वर्सां सावन जे शक्य जालें ना ते ह्या फावट तांणी करून दाखयलें. हाका लागून भारतीय जनता पक्ष आणि पुराय भारता वतीन भारतीय सैन्य दळाचे तांणी उपकार मानले. भाजपाचे म्हणयारे संबीत पात्रा हांणी पत्रकार परिशदेंत उलयतना ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत भारतीय आतंकवादी अड्ड्यांची सफाई केली. हे खातीर तांणी भारतीय सैन्य दळाची तोखणाय केल्या. इंटरनेशनल से संन्यास. प्रधानमंत्री आवास पर अब से कुछ देर सरकारान सगळ्यो सेवा ऑनलायन पद्दतीन राबयल्या. ताका लागून नागरिकांक घरा बसून ताचो लाव घेवपाक शकता अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिवचलच्या एका सरकारी इमारत संकुलाचो बुन्यादी फातर बसयतना सांगलें. ह्यान फुडें सरकारी कामां सुरळीत आनी पारदर्शक जावची हे खातीर सरकार प्रयत्न करता अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें. ह्या कार्यावळीक थळावे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्टी आनी मयेंचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हाजीर आशिल्ले. ऑपरेशन सिंदूर आता ऐकले पळयले टीव्हीत आणि त्याच्या उपरांत तुमकां लक्षात आयला आसतलो की भारत देश हो सगळ्यात कशा पद्दतीन पॉवरफुल जावपाक लागला हे आमच्या सगळ्यात लक्षात आयला. आणि त्याच खातीर आमकां परत एकदा म्हणजे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीची ताकद वाडोवपा खातीर आमी सगळ्यांनी वेगवेगळ्या कार्यक्रमांतल्यान म्हणजे कोणी तिरंगा रॅली काडली आसतली, कोणी आपल्या सोशल मिडियाचेर पोस्ट केले आसतले किंवा देशाक सर्वतोपरी देशाच्या जवानांक ताकद दिवपाक त्यांच्या बरोबर उबे रावपाक घडये आमी बॉर्डरीचेर वयतना पण बॉर्डरीचेर आसलेल्या जवानांच्या खातीर प्रे करप किंवा बॉर्डरीचेर आसलेल्या जवानां खातीर सातत्यान आमच्या खातीर जे 24/7 आपल्या प्राणाचे बलिदान दिवपाक सुद्दां तयार असतात असे 5 जण जे हुतात्मे पत्करले तांच्या खातीरय बी हांव श्रद्धांजली मागता देवा लागीं. आणि हाज्याय फुडें उरलेल्या सगळ्या जाणांक ताकद दिवची जे पर्यंत ऑपरेशन सिंदूर हे सक्सेसफुली कंप्लीट जालां. पाकिस्तानाक आतंकवादाक जे सपोर्ट करपी आसा ताची ताकद तांकां दाखोवन दिल्या. म्हणजे आमी पळयता की देश एके वाटेंतल्यान फायनान्शियली स्ट्रॉंग जाता आसतनाच आमी खंयसरूच कोणा खातीर म्हणजे ह्या आतंकवादाचो समूळ नश्ट करपा खातीर सुद्दां मुगी रावचे ना. भारतीय हवामान खात्यान आयज, फाल्यां आनी परां अशे सेगीत 3 दीस पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. फुडले 3 दीस वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. इतल्या मजगतीं पेडणे तालुक्यांतल्या कांय भागांनी अवकाळी पावसान हजेरी लायली. भारताचे महान क्रिकेट खेळगडे विराट कोहली हांणी कस लावपी क्रिकेट खेळांतल्यान निवृत्तीची घोशणा करून आपल्या 14 वर्सांच्या परजळीत प्रवासाचेर पड्डो देंवयलो. ह्या आधुनीक क्रिकेट युगांतलो विराट कोहली हो एक महान खेळगडो. आयज तांणी सामाजीक संकेतथळाचेर एका संदेशा वरवीं आपल्या समेस्त पळोवप्यांक आनी मोग्यांक आपल्या ह्या निर्णयाची म्हायती दिली. 14 वर्सांच्या आपल्या कस लावपी क्रिकेटीच्या कारकिर्दीत विराट कोहली हांणी 123 खेळांनी 44.85 सरासरीत 9,230 धांवड्यो केल्यो. तो भारतांतलो सचिन तेंडुलकर, राहुल द्रविड आनी सुनील गावस्कर हांच्या उपरांतचो चवथो सगळ्यांत चड धांवड्यो काडपी खेळगडो आशिल्लो. 2011 वेस्ट इंडिजा आड आपल्या क्रिकेट कारकिर्दीची सुरवात तांणी केल्या उपरांत 3 वर्सां भितर तांणी भारतीय पंगडाचो मुखेली म्हण जापसालदारकी सांबाळ्ळी. ताच्या मुखेलपणा खाला भारतीय पंगडान 68 कस लावपी खेळ खेळून तातूंतले 40 जिखले जाल्यार 11 बरोबरेन आनी 17 हारले.
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या आनी पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।